गोयच्या गव्हर्मेंट इन्स्ट्रक्शन प्रमाणे फुडें अपिलाक वचूना ते मुद्दाम जाप विचारपाक आमी सीएमाक आयिल्ले सीएमाक मेळून आमी एक निवेदन दिवपाक आयिल्ले की सीएम जो आसा गोयचो ते गोंयकारांची हित पयलीं पळोवपाक जाय गोंयच्या राज्याचें हित पळोवपाक जाय आमी तेन्ना मेळून आयले ताका तेन्ना मुद्दाम डिमांड केले की ताणें सीएमान फाटीं स्टेटमेंट केलो की आपूण सेंट्रा कडेन ऑल पार्टी डेलिगेशन वतले सो वी डिमांडेड आम आदमी पार्टी शूड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द डेलिगेशन दुसरें आमी सदांच म्हणत आसलेला की म्हादय जी आवय आमची आसा सीएमओ म्हणटा तेन्ना म्हादय प्रोटेक्ट करप एकदम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी खंयच्याय गव्हर्मेंट गोंयांत आसा ताका ताणें फूल जो गोंयचो हीत आसा गोंयकाराचो हीत आसा तो ताणें प्रोटेक्ट करपाक जाय हें निवेदन आमी परत सांगून दिलें की दातारान स्टेटमेंट केला की मुखेलमंत्रीन दातारान गोवा गव्हर्मेंटच्या डायरेक्शन प्रमाणे फुडें केस लडोवना अपिलाक वचूना तर आमी परत तें निदर्शन हाडलें सीएमान आपलें सांगलें तें तुमी विचारा सीएमाक कितें तें पण आमी परत हे सांगून आयले की वी शूड बी पार्ट ऑफ द डेलिगेशन नंबर 1 नंबर 2 गोंयच्या सरकारान गोंयच्या लोकांचे आनी गोंयच्या राज्याचे हित प्रोटेक्ट करपाक जाय सीएमान तुमकां कितें सांगलें सीएमान ताणें डेफिनेटली कन्सिडर करता सांगला दॅट वील बी पार्ट ऑफ द डेलिगेशन आनी बाकीचे ताणें सांगलें ते विधानसभेन जे स्टेटमेंट केल्लें की आपणे सॅलिनिटीचे उलयलो बाकीचे सांगले आनी आपूण प्रोटेक्ट करता म्हणून अशें आमकां आश्वासन दिलां पण अजून पर्यंत खरें जाल्लें ना आश्वासन हें सांगत आयिल्लें आसा गेलीं 2-3 वर्सां तेंच चल्लां कावन्सिलाच्या तुमी विचारला तेजेर कितें कित्याचेर कावन्सिल दाताराचेर म्हणटा तेजेर कितें सांगलें कावन्सिलर म्हणपाक ताका सांगलें विथीन 24 आमी तेच ताका रिप्रेझेंट केला विथीन 24 टू रिटर्न इन्स्ट्रक्शन दिला ते प्रोड्यूस करचे ना ही इज ऑलरेडी ऑफ ताका ऑलरेडी काडला ताका आमी सांगला तुवें रिटर्न इन्स्ट्रक्शन दिला म्हणटा कायंडली प्रोड्यूस इट विथीन 24 hours काल सीएमान आपल्याच्या प्रेस कॉन्फरन्सांनी स्टेटमेंट केला म्हणजे कितें उलोवपाक जाय हांवें पळोवना स्टेटमेंट आमी मेनली ताका सांगला तुका निवेदन जर दिला विथीन 24 hours तूं आमकां पब्लीक स्टेटमेंट कर किंवा तुवें रिटर्न इन्स्ट्रक्शन जर दिवना ऑर दिला ते आमकां पब्लिकली सांग गोंयच्या लोकांक सगळ्यांक सांग फट चलपाची ना सो तुमकां आतां डेलिगेशनान इन्क्लूड करतले म्हणला कितें सांगला सीएम डेफिनेटली कन्सिडर करपाक जाय आमी डिमांड केला ते ऑल पार्टी जेन्ना म्हणटात वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गोवन पब्लीक गोवन पीपल ओवर हियर सो आमकां डिमांड करपाक आमी डिमांड केला की आमकां इन्क्लूड कर म्हणून पूण हें वयतालें केन्ना डेलिगेशन सीएमान तर अजून एश्युरन्स दिवंक ना आमी परत जागृत करपाक सीएमाक येतलेच परत ते म्हादय सोडपाची ना म्हादय आमची हक्काची म्हादय आमची आवय म्हणटा अशी लायफ लायन ऑफ गोवा सोडपाची ना म्हणटा तर सोडीत गेली न्हू ती सोडीत गेल्या पण ती आमी जागृताय करपाक परत आयल्या कोणें सोडली तुमकां दिसता सरकार कोण आसा सरकारान तुवें सांग सरकारान कोण आसा तुवें सांगचें अलायन्स पार्टनर कोण आशिल्ले काल ते शपथ घेवन आयले बोडगिणी आपूण अलायन्स करचे ना म्हणून 2018 जेन्ना अवॉर्ड आयलो हेच फाट अवॉर्ड आयलो ट्रायब्युनलचो तांचोच प्रमुख फाट हे करतालो बॅक करतालो जेन्ना मनोहर भाईन लेटर केलें येडियुरप्पाक तेन्ना WRT मिनिस्टर कोण आसलो तेच आसले सो सगळे सरकारान ताळमेळ करून बशिल्ले इतलीं वर्सां ताणें म्हादय आमची गमयल्या Anything about from the delegation Aam Aadmi Party will do to save the Madai? This is the first step where we are trying to approach the CM. Next steps will follow. We'll ensure that Madai is not lost for Goa at all. You all are too late then. Today is the first step for you all. No, it's not a first step. It's not a first step. तुम्ही See, सांगता न्हू आमी काय उलयना आम्ही म्हादयची 2 वर्सांपासून प्रत्येक वाड्यार आमी मिटींग घेतल्या म्हादय जागृत करपाक आमचो फाटलो कन्व्हिनर आशिल्लो एल्विस गोंसबाब ताणें सुद्दां फुडार घेतिल्लो 2 वर्सां पयलीं प्रत्येक गांवांत आमी मिटींग घेतल्या म्हादयची जागृताय करपाक रायट फ्रॉम वाळपय टू काणकोण आमी वगी रावना की पहिली खेप न्हय रायट फ्रॉम दॅट टायम माधव बचाव म्हणून स्टार्ट केल्लें माधव बचाव आंदोलन तेन्नाच्यान सुरू आसा आमचें आंदोलन आतां सरकार जो आसा सरकारान गोंयचो विश्वासघात केला आतां अरविंद दातारान उघड केला म्हणून कळ्ळें सगळ्यांक की आपल्या गोंयच्या सरकारान निर्देश दिल्लो अपील फुडें करूं नाका म्हणून पयर ताणें स्टेटमेंट केला सगळो तुम्ही त्या कावन्सिलाक ट्राय करून मेळपाक ट्राय करताले बाबा हें बरें आशिल्लें फट आशिल्लें कित्याक पळय ताणें स्टेटमेंट केला न्हय इतलो नामवंत वकील तो कित्याक फट मारतलो रेप्युटेड वकील इंडियेचो तो ताणें पब्लिकली स्टेटमेंट केला ही फॉलोड द इन्स्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट आनी खंयचो वकील आसता आपल्या क्लायंटाची इन्स्ट्रक्शन फॉलो करता जर करूं ना सीएम म्हणटा असो एक्शन घे ताजेर कायदो आसा एडवोकेट एक्शन कायदो आसा सेक्शन 36 आसा ताजे प्रमाणे एक्शन घे समजा तुवें सांगला वकिलान आयकूं ना सुप्रीम कोर्टान गोवा गव्हर्मेंट एप्लिकेशन कित्याक फायल करूं ना गोवा गव्हर्मेंट सुद्दां रायट टू फायल एप्लिकेशन सुप्रीम कोर्ट ते कित्याक करूं ना How long the Aam Aadmi Party will wait for now? We'll decide next course of action. This is the first thing. Let us hear from the CM. We are waiting to hear from him. कितलो टाइम दिला तुम्ही आम्ही सांगलें का टायम आतां बेगिनतल्या बेगीन करपा जाय ह्या 8 दिसां भितर एटलीस्ट डेलिगेशन मूव करपा जाय फाटीं आमी ताका सांगिल्लें सो आतां जेन्ना काल उगड जाल्या तेन्ना 8 दिसां भितर ताबडतोब ताणें करपा जाय की डेलिगेशन सेंट्रल गव्हर्मेंट व्हरपाचें एकदम गरजेचें आसा
असेंब्लीन अजूनही ॲश्युरन्स डेलिगेशन बाबा गरज पडल्यार वता असेंब्ली किंवा मरे आम्ही सांगला ऑलरेडी असेंब्ली इज अ गेट टुगेदर सेशन दे कळ्ळें मुद्दे कांयच उरना कोलाचेर जावं हाजे मुद्दे थंयच उरले फक्त बोळो धरप गेट टुगेदर सेशन करप हा येलो म्हणपाचें वचपाचें वो असेंब्ली सेशन जाल्लो आसा 4 दीस कित्याक इतले गोंयचे मुद्दे आसा वर्सा भायर तुमी 4 दिसान मेळटा हाय गे हाय लो करपाक फक्त इतले मुद्दे गोंयचे लोकांचे ते खंय कोणें म्हणले सो असेंब्ली सेशन वॉज जस्ट अ फार्स हाय लो म्हणपाक इतलेंच तुमचे लोक कितलेशे थंय कणकुली बी गेले पळोवणी बी करपाक खंय आमी वचून आयल्या थंय फाटल्या आमच्या आशिल्ल्या वचून आयल्या टीम आमची थंय पळोवन आयल्या सगळे तुमची टीम गेल्ली हय आनी दुसरे बा गेल्ले आमी गेल्ले आमी म्हणजे 1 6 म्हयन्या पयलीं गेल्ले बट यू ऑल हॅव नेवर ना आमी पळोवन आयले इन्स्पेक्ट करून आयले एक्चुअली कितें आसा तें आमी म्हादय बचाव आंदोलन त्या उपरांत सुरू केल्लें सुद्दां तेन्ना गेल्ले तेन्ना उदक आशिल्लें तेन्ना उदक डायवर्ट प्रोसेस चालू आशिल्लो कणकुंबी ते बांदकाम आशिल्लें पळय तें चालू आसलें फाटीं तुमी पत्रकार भावन एक डिटेल रिपोर्ट केलो ताजे सगळे क्लियर सो ताका लागून वॉट वॉज द डिफरन्स दॅट टाइम एंड व्हेन तेन्ना बांदकाम सुरू आसलें नाव इज ऑलमोस्ट डायवर्टेड फ्लो इज कम्प्लिटली रिड्यूस तेन्नाच स्थिती बांदकाम आशिल्लें तेन्नाच आमी तो आंदोलन आसा पळय तो सुरू केलो गोंयभर त्या नेटार आमी सुरू केलो म्हणजे आप आतां गरज पडल्या परते वचून पळयताले थिंगा आतां परतून वचपाची गरज ना आतां गरज आसा कोर्टान वचपाची ते डायवर्ट केले आतां हे 300 कोटी काल दिल्या पळय हो एक कॉम्पन्सेशन प्रायस गोंयच्या सरकाराक वगीर रावपाक फुडें वचूं नाका पण गोंयचो सरकार गोंयचो हित प्रोटेक्ट करपाक फुडें गोंयकार वगीर रावचे ना 300 कोटी आमकां नाका आमी गोंयचे लोक इतले लाचार ना 300 कोटी घेवपाक परते दिवपाचे आमचो हक्काचो पयसो सरकारचो पयसो म्हणजे आमचोच पयसो तो आमकां 300 कोटी हाजे कडेन कोलप म्हादय कडेन लिंक करूं नाका थँक्यू